ते डच कोचीस हाडपाचे आहा तुमी गोंयांत कितें इनिशिएटीव्ह तर एक म्हणल्यार एम्बसी ऑफ डच हांवें म्हाका एक पत्र आयिल्लें आशिल्लें की बरेचशे भारताच्या विविध ठिकाणी म्हणजे आमकां गोवा, महाराष्ट्र आणि दे हॅव सिलेक्टेड कर्नाटका या 3 राज्यांत त्यांचे जे कोचीस जे आसात इट इज अ प्रोग्राम ऑफ द डच की खंयचे जर कोचिसांक द टेक्निकल म्हणजे द एडवान्स टेक्नॉलॉजी जी आसा कोचिंग आणि ट्रेनिंग किंवा स्किलिंग करपाचें त्या संदर्भात एक प्रोग्राम गोंयान भितर आमी आयोजन करतात. ओन्ली भारताचे 3च स्टेटी तेंच्यांनी कन्सिडर केल्ले आसात. तातूंत भितर आमचे GFEDCचे कोच आसतले, तातूंत भितर आमचे SAGचे कोचीस आसतले आणि GFEचे कोचीस. त्या सिलेक्शन वील बी डन बाय म्हज्या डिपार्टमेंटाचे कोचिंग जो हेड जो आसा कोणाक करपाक ते काही गोश्टी करतले. हो जो इन्क्लुडींग डच एम्बेसी इज ऑल्सो कमींग ऑन 4th डिसेंबर आणि 5 तारखेक ताचो आमचो हे सेशन सुरू जातलें. इट इज अ 5 डे कॅम्प आणि सगळे टोटल म्हणजे ताजे स्क्रिनींग आसतले, तांकां लेक्चर्स आसतले, तांकां थियरी आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ऑन फिल्डूय आसतले. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी कोचिसांनी कितें करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो आमचो एक प्रयत्न जावन आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान 5 डिसेंबर हांव तुमच्या प्रेसाक उलयतलो पूण काल हांवें तो स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो. इट इज नॉट ओन्ली इंडिया. एक गोश्ट फ्रँकली आमी एक सांगपाची गरज आसा की बरेचशे कोचीस जे आसात तांकां एडवान्स नॉलेज आज पर्यंत कांय ना अशें म्हाका दिसता. कारण ज्या वेळाचेर फिफाचो येदो व्हडलो टुर्नामेंट जालो त्या वेळाचेर पर्सनली आय हॅव इंटरेक्टेड विथ द US जो त्यांचो फुटबॉल डेव्हलपमेंट कोच जो आसा, नॉट अ ऑन फिल्ड कोच, तांचे डेव्हलपमेंट कोच म्हणून आसा ताचे कडेन आमी इंटरेक्शन केलें. मागीर बरेचशे 2 आनी एक आमचो नायजेरियाचो कोचा कडेन आमी इंटरेक्शन केल्लें आशिल्लें. सो तांचे कडेन आमचें कितें जालें न्ही, भुरग्यांक व्हरतात, ग्रावंडार खेळयतात, पूण तांकां जो मोरल सपोर्ट आनी कावन्सिलिंगाची गरज, क्वॉलिटी लेवल ऑफ कोचिंग जें कितें जाय तें आज मेळना काय कितें, थंय कितें तरी अभाव आसा काय कितें अशें म्हाका तर दिशिल्लें आसा. आनी म्हणूनच हो एक इनिशिएटीव आमकां एवरी एक्सपेंडिचर वील बी मॅक्झिमम एक्सपेंडिचर वील बी बॉर्न बाय द डच. ओन्ली आमी तांकां फक्त एक स्टे दिवपाचो, इवन फ्लायट एअर टिकेट बी दे आर गोईंग टू पे. 30 कोचीस ऑल टुगेदर ऑल ओव्हर गोवा. आणि त्यांचे रेफरी हे कोचीस कितले येतात? त्यांचे ऑलमोस्ट 5 येतात, 5 कोचीस येतात. सो एक वर्कशॉप कायंड आसतलो. इट इज अ वर्कशॉप, इट इज अ स्टे. इवन आमी तांकां सगळे म्हणजे येवपाक वचपाक तांकां उशीर जावपाक जायना म्हणून आमी सारको तांकां स्टे दिल्लो आसा. 5 दिसाचें हें वर्कशॉप आसा. So this is one. Another issue is that ह्या दिसांनी एक न्यूज येता की CBI is investigating match fixing as far as football matches is concerned. पेपराचेर न्यूजारूय येयलेलें आसा. तुमच्या हितूंतल्यान एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर वा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक कितें तुमकां इंटरेक्शन तुमकां अजून पर्यंत ह्या संदर्भात म्हाका कांय नॉलेज ना आनी ताजेर हांव चडसो कमेंटूय करपाक शकना. पूण ज्या वेळाचेर जर आयलें जाल्यार हांवूय तुमकां त्यो कांय गोश्टी सांगता. कारण स्पोर्ट्स अश्यो एक कांय गोश्टी एक फील्ड आहा जे मेरीट आणि ट्रान्सपरन्सी तितून आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतना ह्यो देशा खातीर खूब घातक गोश्टी जावन आसा. अशें जावपाक जायना. प्रत्येक जाण आडमार्गान जर पयशे जर जोडपाक जर विचार जर केलो जाल्यार त्यो खूब काही गोश्टी आमच्या यूथ जो आसा तेंचो फ्युचर पिड्यार जावपाक शकता. थँक्स.